for you. Media understands you better when you are in opposition. No. On this issue, you don't have to have full media to understand the issue. When I answered this issue, the concept is what I have explained him now. If you want to correct it, let us say whatever I said was not interpreted in the right frame of mind. Let us say, let me not also blame the person who took it, but I am making a very clear correction today that my decision about next term will be decided after this term is getting over. Okay, so you are keeping it open. No, I have also not given you the permission to keep it open. I have kept the right to decide at the... You have kept it open for yourself? No, even at the time, what are the parameters, I will decide at that time. Okay. I don't want to burden that decision on this term. I am Sudha Rao from Dempi College of Arts and Science. And my question to you is, as we say that most of the youth are the strength of our country, but if we go to see in Goa, the most of the youth go out of Goa for employment, as there is no employment in Goa. As a chief minister, what will you do for the youth? And even if the jobs are vacant, the youth of Goa doesn't get that job occupied, whereas the outside people occupies this job. So as a CM, what will you do for the youth? Why not hold back that youth in the Goa? Yeah. I think we have to create opportunities for them to either, like what happened in India when the opportunity started, people youth who had gone to US also started coming back to India. We have to create opportunities. What opportunities will you create for the youth as a CM? Because most of the youth likes you, or even I am a fan of yours. So as the chief minister, what opportunities will you create for the youth? I want those opportunities, because most of the youth say like there is no scope in Goa. That is useless staying in Goa. So as a youth, as I am also a youth, so what will you do, or what opportunities will you give for the youth? One is, I don't agree with the concept that there is no opportunity in Goa. If there was no opportunity, the outsider would not have come and grabbed it. But that's what I said. So we have to create right atmosphere. We have to ensure that Goan youth gets priority, and also the proper mindset in the mind of youth. Skill development is an important aspect. When a person even becomes an engineer, he does not know what to do. So we know the concept, but how will it be? How? I want that. Give me some more time. It's Okay. प्रमोद, I'm already on the job. एका धरून म्हाका एक प्रश्न आसा. आमी जेन्ना म्हणटा की गोंयांतल्या भुरग्यांक हे गव्हर्मेंट जॉब मेळपा जाय, सरकारी नोकऱ्यो मेळपा जाय, पूण भरपूर कडेन अशें जाणून येता की नॉलेज ऑफ कोंकणी ही डिझायरेबलान नासतना, ती एसेन्शियलान नासतना डिझायरेबलान वता, आनी नॉलेज ऑफ कोंकणी हे सारकें इम्प्लिमेंट करता काय बेश्टे ताका एक दोन शब्द उलोवपाक कळटा म्हणून ताका गव्हर्मेंट नोकऱ्यो मेळटा एका खंयच्या एका. कित्याक हो मुद्दो क्राफ्टमॅन ट्रेनिंगान सुद्दां पोरूं आयिल्लो, आर्ट कॉलेजीन आयिल्लो. म्हाका आज सकाळीं फोन आयला, म्हाका पेपर उस्तुपाक मेळूना की प्रिंसिपलाचे पोस्ट आयल्या झांटये कॉलेज आनी बाकीच्या कॉलेजीन, थंय नॉलेज ऑफ कोंकणी हें ना. म्हणल्यार तो गोंयकाराक मेळटलो पोस्ट काय भायलो कोण तरी येवन व्हरतलो? नाही. I think check up the RR. If it is compulsory, he has to do it. In certain areas, that knowledge of Konkani has been relaxed because you are not getting. But I will, as far as I am concerned, I have ensured that it is a compulsory aspect. Okay. Check up that, yeah. आता सध्या देशभर असो वारो आसा की जो भ्रष्टाचार चल्ला तो मोदीच्या नेतृत्वा खाली सोंपतलो. सो तुमी सर, तुमचे कितें चान्सीस आसा सेंटराक वचपाचे, मोदीक हातभार लावपाक? हे तुका कोणे पत्रकारान बी सांगला काय रे? तुम्ही प्रत्येक गजालीक आमचेरच कित्याक डावट घेतात? तुमकां इतलो काय बरो प्रश्न विचारला ताणें. रे तुमकां इतलो कितें म्हणटा तो लायट चिमटे काडून घेवपाक कितें जाता काय तें म्हाका समजून ना. वाय इज मिडिया ऑल्सो बिकमिंग जिटरी? वॉट आय एम सेईंग, ओवर सेन्सिटीव जावं नाका. हांव फकांनी म्हणटा. बट तागे प्रश्न बरो आहा. एज ऑफ नाव आय हॅव नो आयडिया ऑर नो कॉन्सेप्ट. ना सर, बिकॉज डेस्टिनी हांव तुका सांगता, डेस्टिनीचे हांव नोखळो पॉलिटिशियन वी हॅव इन गोवा. सो नाही हांव हाजेर चड उत्तर कित्याक दिना डिपेंड. जशें हांवें पयल्या म्हज्या दुसऱ्या टर्माक ही इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करप ना बी अशें जे पळय म्हजो कॉन्सेप्ट आशिल्लो, तो ज्या जाग्यार एक्सप्रेस केल्लो ताजे फाटल्यान म्हजी सगळी बॅकग्रावंड आशिल्लें. जाता कितें जाणा तुका हांव बॅकग्रावंड सांगपाक गेलो हांगा टायम ना.
दुसरी गोष्ट काही गोष्टी असता पळय त्यो नुसत्यो सांगल्यो विथआउट बॅकग्रावंड आनी तश्योच तर तूं घेतल्यो जाल्यार ताजो चुकीचो अर्थ जावंक शकता. उदाहरण म्हजो न्यूयॉर्क टायम्साक दिल्लो पळय हांवें मुलाखत आशिल्ली ती जर तूं कोणें वाचली जाल्यार तातूंत कोणाकूच कांयच चुकीचें दिवचें ना दिसचें ना. पण काही मिडियान तातली एक खंयचें तरी वाक्य आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट घेतलें आनी ताजे वयल्यान बरोबर उलटो अर्थ काडपाक लागले तातूंतल्यान. त्यामुळे ह्या प्रश्नाचें उत्तर हांव इतलेंच सांगता तुका की अल्टिमेटली माय पर्सनल लायफ सी आय वील पुट इट इन 2 lines. आय पर्सनली इज नॉट फाउंड ऑफ पॉलिटिक्स पर से. म्हाका खुजली पॉलिटिक्सान व्हडलीशी ना स्वता म्हजो नेचर. देन वाय आय एम इन पॉलिटिक्स बिकॉज आय कन्सिडर इट एज एन ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी पर्सन टू रीच टू द सोसायटी अँड सर्व द सोसायटी. हांव सांगता सो वेन दॅट मिन्स इफ देर आर नीड्स you have to respond to it at that time. Why discuss about it today? I will put it in more time. It will depend upon the circumstances. Today I can't answer that. Today the answer is no. मांगरी सदांच प्रत्येक प्रश्नाचें उत्तर कंटिन्युअस थ्रू आउट युअर लायफ नो अशें आसूंक जाय अशें न्हय. कोण प्रश्न विचारता कित्याक ह्याही प्रश्नाचे उत्तर हो टर्म सोंपतकीर बी सादारण सांगता. तुमच्या पैकी अनेक जाणांक प्रपोजल कोणें केलां आसतलें कोणें घेतलां आसतलें प्रपोजल. तुमी उत्तराय ना म्हणून सांगलें आसतली हय म्हणून सांगलें चलो चलये प्रपोज करता तेच सांगता तुका. डज आतां चलयेन धर तूं ना म्हणलें डज दॅट मीन अनदर गर्ल वील ऑल्सो से नो टू हिम. आय एम जस्ट ट्रायींग टू एनालायज द इशू. सो सर्कमस्टन्सीसचेर काही गजालीची उत्तरां आसता. आयज उत्तर ताका ना आसा. हांव मांगिरी उसगांवकार एस डेम्पो कॉलेजींतल्यान. सर हांव तुमकां विचारपाक सोदता की तुमचें एनजीओचेर कितें ओपिनियन आसा. कारण तुमी केन्नाय कितें प्लॅन काडटा कितें डिसिजन घेता सदांच ते तुमचे प्रॉब्लेम करतात. आतां हे मायनिये कडेन थंय सुद्दां तांणी तुमकां प्रॉब्लेम केलो. तर हाजेर तुमचें कितें ओपिनियन आसा. एनजीओन प्रत्येक जाग्यार समाजान बऱ्या गजाल आसा थंय वायटूय गजाल आसतल्यो. म्हणजे आमी आतां राजकारणां तुजें मत राजकारणाचेर कितें म्हणून जर तूं विचारशीत जाल्यार तूं म्हणटलो की हो हे 4 राजकारणी आपल्याक आवडटा हे 10 जाण आपल्याक आवडना ते फुटींग. आतां हे तूं म्हणटलो पळय तशें एनजीओच्या संदर्भान अनेक एनजीओ बऱ्यो आसतात बरें काम करतात. अनेक एनजीओ एक्स्ट्रीम एकदां एक संवय आसा थोड्या जाणांक एनवायरमेंट पर्टिक्युलर आशिल्ल्यांक एक्स्ट्रिमाक वचपाची. आनी काही लोक एनजीओची नांवां बदनाम करतात. म्हणजे एनजीओच्या एखादी गजाल रेज करपाची जाल्यार एनजीओ तयार करपाची आनी आपल्याक जाय तो पॉयंट रेज करून ताजो फायदो घेवपाचो. सो नॉट नेसेसरी यू हॅव टू फॉर्म ओपिनियन अबाउट एनजीओ एज अ जनरल एंड कॉमन ओपिनियन. मेनी टायम दे कॉन्ट्रिब्यूट ऑल्सो. आनी सगळ्योच गजाली ते ऑब्स्टेकल केले म्हणजे वायट आसता अशें न्हय. थोड्या गजालींचेर आमी शिकताय. अशें न्हय की इवन इफ आय क्रिटिसायज अ एनजीओ आनी क्रिटिसायज अ सेक्शन ऑफ मिडिया तांकां कितें संवय आहा हांवें क्रिटिसिजम केलो की ते अल्टिमेट धरतात तशें न्हय. म्हजें म्हणणें कितें आहा तुमी अनेक गजाली बऱ्योय करता न्ही. तेजा अरुंदेकर हांव डेम्पे कॉलेजीन शिकता. म्हजो प्रश्न असो आसा की जेन्ना गोंयांत मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन इशू स्टार्ट जालो तेन्ना तुमी सांगताले की तुमी कोंकणी मराठीक सपोर्ट करता. आतां तुमी सीएम आसात अशा वेळार एमओएची पॉलिसी ठरोवपाक इतलो कळाव कित्याक जाता. तुमकां अशें दिसता की भुरग्यांचें खंय तरी नुकसाण जाता कशें की सरकार सगळ्यांची मनां राखून दवरपा खातीर खंय तरी फाटीं फुडें सरता. बॅलन्सिंग एक्ट चल्ला बरोबर. न्हय म्हाका दिसता हो विशय रिजनल प्लान आनी कॅसिनो तिनाकूय बेजीक प्रिंसिपल हांव हें दिता उत्तर दिता. स्टँड मनशाचो आसता पळय तो ताजो वैयक्तीक किंवा ताज्या पक्षाचो आसता. म्हजो स्टँड ह्या तिनूय हातून क्लियर आसा. आय एम अगेन्स्ट गॅमलिंग. आय एम इन सपोर्ट ऑफ कोंकणी मराठी स्ट्रॉंग सपोर्टर. I have not changed my stand. And even in regional plan, I have got my own reservation. You cannot indiscriminately convert and build huge structures in बुरशीं आसतात ती पळयत जाल्यार अनेक जाग्यार. त्यामुळे म्हजें स्टँड व्हेरी क्लियर आसा. आतां म्हजें स्टँड आसलें म्हणून एडमिनिस्ट्रेटीव पोजिशन तशेंच जालां आसतलें अशें ना. एडमिनिस्ट्रेटीव पोजिशन इज वॉट हॅपन टू मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन.
The earlier government allowed some schools to convert. सर तुमच्या सरकाराक आतां 1.5 वर्स जाले तरी तुमी अजून एक फर्म डिसिजन घेयना तुका कळाव कित्याक लागता खंयचो घेवना डिसिजन रिगार्डींग MOI घेतला. तर तुम्ही कमिटी फॉर्म केल्या पूण तेंची मिटींग केन्ना जाता कोण जाणा पूण अजून एक सांगलें सांगलें तुका हांवें 3, 4, 5 तारखेक मिटींग आहा. हांवें हेंय सांगलें की सादारणपणे 2 म्हयन्यान तो विशय ताजो फायनल डिसिजन येवंक जाय. पण डिसिजन घेतला पयल्या हाका सुद्दां. There is no more schools permitted other than those who were allowed early by the earlier government. See, interim decision does not mean no decision. I have taken decision. Who says I have not taken decision? There is a very clear policy decision where we are promoting Kokani Marathi schools. Those who are starting new, they are getting financial help and they are getting all sorts of support. Now, Pramod, Now, financial help decision will be taken after this committee completes its delegation. फायनान्शियल हेल्प म्हणले पूण चडशे स्कुलांक जी कोंकणी मराठी नवी सुरू जाल्या तांकां ग्रांट अजून मेळूना म्हणून ते हें करता. And they have to comply with certain requirements. हय पूण ह्या स्कुलांक तुमी 24-25 कोटी दिता आनी हेंकां एक 15 लाख तुमकां सँक्शन करपाक जायना. तांकां 25 कोटी म्हणजे कितें? ही जी 128 स्कुलां कन्वर्ट जाल्या तांकां 24 कोटी 70 Convert हजार पयलींच जाल्ली. हां ती दिगंबराच्या काळानूच कन्वर्ट. हय पूण ह्या स्कुलांक एक 15 लाख ताजो दिवपाक म्हणल्यार जाय नवीन काय नवीन म्हणटा स्कुलाक आडावन दवरनाकात. नवीन स्कुलाक आडावन दवरना. नवीन स्कुलाचे कोणाचे प्रॉब्लेम असल्यार म्हाका सांग. ते कॉम्प्लाय करचे पडटा. गव्हर्मेंटान 2 भाग आसता. पॉलिसी डिसिजन इज वन अँड कॉम्प्लायन्स ऑफ गव्हर्मेंट रिक्वायरमेंट इज अनदर. ते तांचे जर तूं कोणाचे कितें प्रश्न आहा जाल्यार हांव लक्ष घालता न्ही. आय विल सी दॅट इट्स लास्ट 2 प्रश्न येतात. समीर नार्वेकार तुजो तिसरो प्रश्न. काही लोकांक कसलेच कॉम्प्लायन्स केल्या शिवाय पयशे समीर कशें नार्वेकर. दितलो गव्हर्मेंट? तिसरो Government प्रश्न. cannot just give money like that. They have to apply for it. They have to comply with certain. I will हांव ते विशय घेवन चॅकअप करता. कितें बारीक बॉटलनेक आसल्यार काडून.